boitatata Gesù wanso sormona Yetlo kena boitatata Dubliang angka sormonici Koidang angka meklikici Duki salyang soto saci Borgol korong ko borgori Jesu wanso sormona Yetlo kena boitatata Jesu wanso sormona Yetlo kena boitatata बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोमियान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगाळ भावा भयणीनो आयज आमी क्रिस्त येण्याच्या दुसऱ्या सातोळ्यान भितर सरता आमच्या बावतिजमांतल्यान आमी जेजूच्या त्रिपेट मिसावान वांटो घेता तशेंच समाजान जेजूचे रूपकार जावंक आमकां आपोवणें आसा हें करूंक आयचो विशय वसात सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात आमकां आमच्या आनी पेल्याच्या जिवितान फावो ती तयारी करूंक आपयता ही कृपा आमकां फावो जावंक ह्या मिसान मागुया तशेंच हो आयतार आमचे डायोसिसीन शिक्षणाच्या प्रेक्षितायेक भेटयलेलो आसा शिक्षणाच्या मोलार वावर करतल्यांनी बागेवन फ्रांसीस शावियारा भाशेन उतरांनी आनी कोरण्यांनी जेजूचे गोवाय जावंक मागुया मोगाल भावा भयणांनो सुरवातीच्या उतरांनी आमकां उगडास केला क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी आसा आनी हो काळ क्रिस्ताक आमच्या जिवितांत घेवंक तयार करपाचो काळ ताका मारूंक तयार करपाचो काळ हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतना थोडे पावटी घोडे फावो ते परी तयारी करूंक आमी चुकल्यो आमच्यो चुकी ओळखून घेवया आनी देवा आनी पेल्या थंय आमी खालतीकायेन बोगसणे मागुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भागयून सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलोत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Somia kaklut kor Somia kaklut kor Somia kaklut kor Somia kaklut kor
थंय या. ह्या वेळार बागियोन फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन तुमच्यो गरजो ओगेपणान देवा मुखार दवरच्यो. सासनाच्या आनी काकलूतसारा देवा, तुज्या पुताक आमी दावी मेळूंक वेतांव. संवसारीक कोरण्यो आमचे वाटेर आडकोड जायना जावच्याक सुर्येचे जाणवायेन आमची मोना उजवाडाय. हे पोरी तूं आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कोर. हे आमी मागतांव आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवेंची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. बारूक प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरुजाल्या, तुजें दुखीचें आनी कोंतीचें आंगलें काडून उडय. सोदांकाल देवाच्या वैभवाची सोबिताय न्हेसून ये. तुका गुटलावंक देवाच्या प्रमाणीकपणाचो मांत घाल. सासनाक जी येता ताच्या वैभवाचो मुकूट तुज्या माथ्यार घाल. कित्याक मोळबाकाल राष्ट्रां आसात तितल्यांकय देव तुजो पोरजोळ दाखोवंक सोदता. कित्याक प्रमाणीकपणा वरवीं शांती आनी भोगतीपणा वरवीं नांव रूप हें नांव देव तुका सासनाक दितलो. उठ जेरुजाल्या आनीक उंच दोंगरार चडून वच आनीक उदेंदीक तुजे दोळे लाय. भोव पवित्र देवाच्या हुकुमान ओस्तोमतेच्यो आनीक उदेंतेच्यो तुज्यो पूत धुवो नव्यान एकवटल्यात त्यो पळय. देवान आपलो उगडास केलो देखून तीं सगलीं आनंदान भोल्ल्यात. तुका सोडून गेल्लीं तेन्ना पांयांनी चलून तीं गेल्लीं आनी दुस्मान तुका आंबडून व्हरताले जाल्यारूय तोरी आतां देव तांकां राजकुवरा भाशेन वैभवान परतून हाडटा. दोरयेक पोरवत आनीक सोदतां तोगतोले दोंगर कातरून उडोवचे म्हूण आनीक जमीन सोपाट करच्याक सगलीं फालकीं भरून हाडची म्हूण देवान फॉर्मायलां. हे पोरी देवाच्या मोहिमेच्या पोरजोळान इस्रायल भिरांती विणें चलूंक पावतलो आनीक देवाच्या हुकुमान सगलीं रानां आनीक पोरमोळीं झाडां इस्रायलाक आपली सावळी दितली. कित्याक देव आपली काकूत आनीक प्रमाणीकपण फाकोवन आपल्या मोहिमेच्या पोरजोळान खुशालकायेन इस्रायलाक वाट दाखयतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें बडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. आमचे खातीर सोर्वेस्परान व्हड व्हड वजापां केलीं. सगलीं म्हणुया. आमचे खातीर सोर्वेस्परान व्हड व्हड वजापां केलीं. सियोनाच्या गुलामाक सोर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनीक आमच्या ओठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. जबाब. आमचे खातीर सोर्वेस्परान व्हड व्हड वजापां केलीं. ओनभावरती लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं वजापां सोर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात? होय, व्हड व्हड वजापां सोर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनीक आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. जबाब. आमचे खातीर सोर्वेस्परान व्हड व्हड वजापां केलीं. जशें नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशेंच आमच्या गुलामाक परतून हाड सोर्वेस्परा.
रोडण्या दुकानी वोपतात ती गोंयान गावून करतात लुवणी. जबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केली. वेता वेता दुका बरीत चल्ली, हातांत घेवन वोपपाचें बी. येता येता गितां गावून आयलीं, माथ्यार मारून कोणसाचे बरे. जबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केली. बागेवन पावलून फिलिपकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव तुमचे पासत प्रार्थना करतां तितले पावटी कुशालकायेन तें करतां, कित्याक तुमी शुभ वर्तमान आयकल्या त्या दिसा सावन तें आयज पर्यंत तें परगटूंक तुमी म्हाका आदार दिला. ताणें तुमचे मदें हो बरो वावर सुरू केला. तोच क्रिस्ता जेजूचो दीस ये पर्यंत हो वावर शाती पावयतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. जेजू क्रिस्ताच्याच काळजान तुमचो सगल्यांचो हांव कितलो मोग करतां ताचो गवाय देव. ओदीक श्रेश्ठ ते तुमी सदांच विंचून काडूंक, तुमचो मोग ओदीक आनी ओदीक वाडूंक म्हूण आनी तुमची जाणवाय आनी ओळख खोल जावं म्हूण हांव मागतां. हे परी निर्मळ आनी निरपराधी जावन क्रिस्ताच्या दिसाक तुमी तयार आसतल्यात. तेन्ना जेजू क्रिस्त आमचें सवें उत्पन्न करता त्या प्रमाणीकपणाच्या फळांनी देवाचे मोहिमेक आनी वाखाणेक तुमी बरोवन येतल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्खे मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतलें. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. तिबेर सेजाऱ्याच्या राजवटकेच्या 15व्या वर्साक पोन्स पिलात जुदेवाचो राजपाल आसतना, हेरोद गालिलेचो उपराजा आसतना, ताचो भाव फिलीप इतोरिया अंत्राकोनीत प्रांताचो उपराजा आनी लिझेनिया अबिन्याचो उपराजा आसतना आनास आनी कायफास परब यात्नीक आसले तेन्ना जुवावांक जाकार्यासाच्या पुताक अरोण्यांक सर्वेस्पराचें उतर पावलें. जॉर्दाना लागसर गांवांनी वचून पातकांचें बोगसणें मेळचे खातीर जिवीत बदलपाचें स्थान परगटीत तो भोंवलो. इजायास प्रवदाच्या पुस्तकार बरयलोलें आसा ते प्रमाणे हें जालें. तें अशें, तो अरोण्यान आड्डोतल्याचो ताळो सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. दर एक फाळकें भरून येतलें, दर एक दोंगर आनी पर्वत सकला पडटलो. वांकडे तिकडे मारोग नीट जातले आनी गुणया
फातराचे आसात ते सुडसुडीत जातले आनी आख्ख्या मनशा कुळाक देवाचें तारण पळयतले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल भावा भयणांनो, आमी क्रिस्त येण्याच्या काळांत आसा. आयज क्रिस्त येण्याचो दुसरो आयतार आनी क्रिस्त येण्याचो केरीत काळ क्रिस्ताचे येण्याक तयारी करपाचो काळ. आनी आमी केरीत भाशेन 3 क्रिस्ताचे येण्याक ह्या काळांत आमी तयारी करता. पयले सुवातेर जेजू क्रिस्ताच्या पयल्या येण्याची तयारी. 2024 वर्सां आदीं सोमी जेजू क्रिस्त बेल्ल्या शारान गोरवाच्या गोट्यान जल्माक आयलो. ही घडणी आमी ह्या म्हयन्याच्या 25 तारखेर डिसेंबराच्या 25 तारखेर संबोरमतली. ही संबोवणी बरे भाशेन करूंक ही पयली तरेची तयारी. दुसरे सुवातेर आमी जेजूच्या निमण्या येण्याची तयारी करता. संवसाराच्या शेवटाक राजा दोनी नितीवंदार कसो जेजू आमकां मेळूंक येतलो. तेय बी येण्याक जेजूची आमी तयारी करता. आनी जेजूच्या पयल्या आनी जेजूच्या निमण्या येण्या मदें आमी जेन्ना संवसारान जियेता तेन्नाय बी जेजू आमकां मेळूंक येता. तेय येण्याक आमी तयारी करता. जेजू केरीत भाशेन आपल्या संस्कारा वरवीं आमकां मेळूंक येता. केरीत भाशेन मिसाचे भेटेन आपल्या उतरा वरवीं तो आमकां मेळूंक येता. वेगवेगळ्या मनशां वरवीं तो आमकां मेळूंक येता. ह्याय येण्याक क्रिस्त येण्याचो काळ तयारी करपाचो काळ. सो ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी हे 3 जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमची तयारी करता. सो ही तयारी कशी जावची, कशी आमी सोमी जेजू क्रिस्ताचे येण्याक तयारी करची, आयच्या शुभ वर्तमानाक आमकां बरो एक उदाहरण मेळटा. एक बरो मनशाची खबर मेळटा. तो म्हणल्यार जुआंव बावतिस्त. जेजूच्या पयल्या येण्याची तयारी करूंक देवा बापान ताका धाडलो. लोकांची मनशा कुळाची काळजां तयार करूंक सोमी जेजू क्रिस्ताक घेवंक ताका धाडलो. आनी हो जुआंव बावतिस्त प्रवादी आयज आमकांय बी ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळांत जेजूच्या 3 येण्यांक कशे भाशेन तयारी करपाक जाय ते आमकां तो शिकयता. जुआंव बावतिस्त म्हणटा, सर्वेस्पराचो मार्ग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. आमी जाणाव आमचो देशाचो व्हडलो फुडारी जेन्ना भेटूंक येता मेळूंक येता तेन्ना आमचे रस्ते बरे सुडसुडीत जाता, हॉट मिक्स करता. सोर भोंवतणी नितळसाण दिसतीक पडटा. तेय काळार जेन्ना राजा फुडारी लोकांक शारांत मेळूंक येतालो तेन्ना सगळे मार्ग सोर भोंवतणी नितळसाण सांबाळटाले. आनी जुआंव बावतिस्त उगडास करता, फुडारांतलो फुडारी राजाचो राजा आमकां सोडवणदार मेळूंक येवचो आसा. देखून आमचें हें काळजां आमचें जिवीत सारकें करून ताका भितर घेवंक मारूक सारकें करूंक जाय म्हणटा. आनी केरीत भाशेन 3 वस्तूंचेर आमचें लक्ष घालूंक जुआंव बावतिस्त आमकां आपयता. पयले सुवातेर जुआंव बावतिस्त सांगता, दर एक फाळकें भरून काडात म्हणटा. एवरी व्हॅली मस्ट बी फिल्ड इन. आमी व्हॅली फाल्की म्हणल्यार कितें जाणा, लो लायिंग एरिया. आमच्या रस्त्यान जेगून जेन्ना फोंड पडलेले आसतात ताचेर गाडी चलोवपाक जायना, ते फोंड भरूंक जाय, मागीर आमच्यान गाडी मोटर बरे भाशेन चलूंक येता. फाळकें भरून काडप म्हणल्यार कितें,
म्हज्या जिवितान कितें जेजूक घेवंक आडकोड आसा, कितें उणें आसा तें बरोवन काडप. देखीक घोडे म्हज्या जिवितान म्हाका घोडे देवाची ओळख ना. हो खोंडारो आसा, हें खोणकूल आसा. देवाची ओळख पवित्र पुस्तक वाचून शिकून हो खोंडारो बरोवन काडूंक जुआंव बावतिस्त आमकां आपयता. घोडे म्हज्या काळजान म्हज्या जिवितान पेल्याचो मोग ना, हें उणें आसा. हो खोंडारो पेल्या सवें हुस्को दाखोवन हो खोंडारो फोणकूल भरूंक जुआंव बावतिस्त आपयता. घोडे म्हजे संबंद देवा थंय बरें नात. मागण्याक घोडे म्हज्या जिवितान घोडे सुवात ना. हेंय बी कोणकूल मागण्याक वेळ सारून भरून जुआंव बावतिस्त आपयता. देखून पयले सुवातेर आमी विचार करपाक गरज, कसलें फालकें हांवें भरून काडपाक जाय. जेजूक घेवंक म्हज्या जिवितान कितें उणें आसा तें हांवें भरून काडपाक जाय. तें जण एकल्या मनशान आमी नियाळ करून पळोवपाक गरज. दुसरे सुवातेर जुआंव आमकां सांगता, दर एक दोंगर आनी पर्वत मोडून उडोवपाक जाय. एवरी माउंटन मस्ट बी ब्रॉट लो. दोंगर कातरप म्हणल्यार कितें? जुआंव कितें सांगूंक सोदता? दोंगर कातरप म्हळ्यार कितें सांगूंक सोदता? कसली तयारी करूंक सोदता, सांगूंक सोदता? घोडे आमच्या जिवितान घोडे गोरवाचे व्हडपणाचे दोंगर आसात. हे दोंगर कातरून जेजूक घेवंक मारूंक तयार कर म्हूण जुआंव सांगता. घोडे आमचे जिवितान राग दुस्मानकायेचे दोंगर आसात. हे दोंगर कातरून जेजूक आमच्या जिवितान घेवंक तयारी करूंक सांगता. घोडे म्हज्या जिवितान वायट सुयेचो घोडे एक दोंगर आसा. हो दोंगर कापून जेजूक आमच्या जिवितान घेवंक तयारी करूंक सांगता. म्हज्या जिवितान घोडे हे आपलेपण आहा, हो सेल्फ रायचस एटिट्यूड आसा, हेंय बी कातरून काडून जेजूक आमच्या जिवितान घेवंक तयारी करूंक सांगता. देखून आयज दुसरे सुवातेर विचार करपाक गरज, कसले दोंगर म्हज्या जिवितांत आसात ते जेजूक घेवंक आनी जेजूक अनुभवूंक म्हाका आडकोड जाता. तो दोंगर कातरूंक जाय म्हूण जुआंव बावतिस्त आमकां उगडास करता. आनी तिसरे आनी निमणे सुवातेर जुआंव बावतिस्त म्हणटा, वांकडे तिकडे मारूंक नीट करात म्हणटा. क्रुकड पाथ must be made straight, must be straightened. वांकडे तिकडे वाटो आसात त्यो सारक्यो नीट करपाक जाय म्हणटा. वांकडे तिकडे वाटो आसात त्यो सारक्यो करप म्हणल्यार कितें आनी कशे भाशेन आमी करूंक येता? म्हजे घोडे वांकडे तिकडे संबंद आसात, ते संबंद सारके जाग्यार घालूंक आमकां जुआंव बावतिस्त सांगता आनी हे तरेन जेजूच्या येण्याक तयार जावंक सांगता. घोडे म्हजे संबंद आवय बापाय थंय, म्हजे संबंद म्हज्या भुरग्यां थंय, म्हजे संबंद म्हज्या भावां भयणां थंय घोडे सारके नात, वांकडे तिकडे जाल्ले आसात. ते सारके करून जेजूक घेवंक जुआंव बावतिस्त आमकां आपयता. घोडे हांव वायट संबंदान जियेता, अनहोली रिलेशनशीप, अपवित्र संबंदान घोडे आसा. हेंय बी एक वांकडे तिकडे, ही बी वांकडी तिकड संबंद आसा, तोय बी नीट करूंक वांकडे तिकडे आसा ते सोडूंक दिवंक आपयता. घोडे हांव वावराचे सुवातेर वांकडे तिकडे वस्तू कोत्ता. वावराचे सुवातेर प्रमाणीकपणान वावर करिना. लॉन्च घेवप दिवप, घोडे फटोवप नागोवप हें आसा, हें वांकडे तिकडे आसा तें सोडून दिवंक आमकां आपयता. घोडे हांवें वांकडे तिकडे करून घोडे लोकांची जमीन, लोकांच्यो वस्तू म्हज्यो केल्ल्यो आसात. हे वांकडे तिकडे वस्तू केल्ल्यो आसात त्यो सारक्यो निठायेर घालूंक जुआंव बावतिस्त आमकां आपयता. म्हज्या जिवितान कितें वांकडे तिकडे आसा तें हांवें नियाळ करूंक गरज. पाप साहेब आलेशांद्र अशें म्हणटालो, वॉट डज इट प्रॉफिट मी if Jesus is born 1,000 times in a crib
but never in my heart. म्हाका कसलो फायदो आनी कसलो आदाव जेजू आजारांनी पावटी गोट्यान तर जल्माक आयलो पूण म्हज्या जिवितान म्हज्या काळजान जल्माक येना जाल्यार आमी सगळीं ह्या वेळा आयच्या दिसा भक्तीपणान सान फ्रांसीस शावेराक मान दिवंक आमी आयल्या आनी सान फ्रांसीस शावेराच्या आमी तरणाटे पिरायेचे जिविताचेर तर लक्ष तर मारले जाल्यार ताच्याय जिवितान थोड्यो वस्तू वांकड्यो तिंकड्यो आसलेल्यो ताच्याय जिवितान दोंगर आसलोले ताच्याय जिवितान फाळक्यो आसलेल्यो पूण जेन्ना इनास लॉयला ताचे वरवीं देवाचें उतर ताच्या कानार पडटा आपल्या जिविताची चवकशी तो करता आनी जे दोंगर आसलोले ते दोंगर खातोरता वांकडें तिंकडें जें कितें आसलोलें तें सारकें निटायेर घालता कितें उणें आसलोलें ती फालकी तो आपल्या जिवितांतली भरून काडटा जेजू आमकां सगल्यांक मेळूंक सोदता जेजू सगल्यांक आपलो अनुभव आमकां दिवंक सोदता कितें करपाक जाय तें जुआंव बावतिस्त आमकां दाखयता फालकी जिवितांत कितें उणें आसा तें आमी भरून काडूंक जाय दोंगर वायट जें आसा तें आमी जिवितांतलें काडूंक जाय आनी तिसरे सुवातेर वांकडें तिंकडें आमच्या जिवितांत आसा तें सारकें करून जिवीत निटायेर हाडूंक जाय हे मिसाचे भेटीन आमी वांटो घेतना बागियोन फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन ही कृपा आमकां मागुया देवान ती कृपा ताका दिली जिवीत बदलपाक ही कृपा हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतात ती आमकांय सगल्यांक फावो कर म्हूण ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळांत आनी किरीत भाशेन हे मिसाचे भेटीन आमकां मागुया हे वेळार आमी सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ त्रिएक देवाचेर आमी अभिमानान परगटुया सत मानता देवा सोर पोदेदार बापा सरकार आनी प्रेमीच्या रोचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सौम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळलो आंकवार मरियेंताय सांबाळलो पोंच पिलाता काल ताणें खोस सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदे देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गांत चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्यान आनी मेल्ल्यांची मनसुबे करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकाचे बोगसणे कुडीचे जिवन पोवन सासणाचे जिवीत आमेन जुआंव बावतिस्त जिवीत बदलून जेजू क्रिस्ताचे येण्यांक तयारी करूंक आमकां आपयता अशें करूंक ही कृपा मागतना किरीत भाशेन थोडी मागणी देवा मुखार आमी दवरुया आनी आमकां आनी सोमेस्तांक देवाची मजत आमी मागुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले जिविताचे चाळेंतल्यान पोरजेक नमुने जावंक देवा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका शिक्षणीक मळार वावुरतेल्यांनी देव जाणवायण भुरग्यांची आकारणी करूंक देवा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका भुरग्यांच्या बऱ्या फुडारा आड वावुरतेल्यांचेर आनी कायद्यांचेर आमी आमचो निशेध मारूंक देवा लागीं मागुया जेजूच्या
आमी सोमेस्तांनी भागवंत फ्रांसीस शावेराची देख घेवन आमचे बरे वागणुकेंतल्यान संवसारांत जेजू दुसऱ्यांक दिवन देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका. थोड्यो घडयो आमी आमचे दोळे दाबुया आनी आमच्यो गरजो आमचे प्रस्न आडखड्यो मनांत हाडुया आनी ओगेपणान भावार्थान आमच्या देवा बापा मुखार आमी दवरुया. सुर्गीच्या बापा, तुजे मुखार आमी थोडी मागणी दवरल्यान ह्या वेळार आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आनीकूय मागणी आसा. ती भावार्थान तुजे मुखार आमी दवरता. तुजी खुशी जाल्यार तांकांय जबाब दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. জীবন Jésu, o molim pagar amci din podlunata, Jésu ce dziwic amce, to ja papa, Bóg ti pora, kilkolonkia. Vitace Duca opta amce voda Duca opta amce voda. मोच्या भावा भयणांनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. दयाल बापा, कालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटवणी वरी प्रोत्सोन जावन आमच्या सोर गरजांनी काकलुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थाय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापूळ घेवन पयले पावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजी पुर्विल्ली येवजण पूर्ण केली आनी सासनीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतो येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायताव. Dolbaranzo, sorbespodu.
खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट आमी गावून परगटुया. तुझ्या कुसालानी पुनर्जीवन पोना वरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोड कोण कोण. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा, सिमांव आमच्या आदारी गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती, तिच्या पती बागीवन जुसे, बागीवन धरून दोता आनी सरकारी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. जेजूच्या तिनूय येण्यांक कशे भाशेन तयारी करची तें जुआंव बावतिस्त आमकां दाखयता. फाळकी आसात ती बरून काडात म्हणटा. दोंगर आसात ते कातरून उडयात म्हणटात. वांकडी तिकडी वाट जी दवरलेली आसा
ती नीट करात म्हणटा. जेजून शिकयिल्लें प्रार्थना करतना जिविताची नवसोडणी करूंक जे भाशेन सांव फ्रांसीस शावेराक कृपा फावो जाली ती कृपा आमकांय फावो कर म्हूण हें प्रार्थना करतना आमी मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवन, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशेंच आमची पातकां बुकोस, आनी आमकां तायलेक पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुडोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरूम दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक सोमियाची शांती वांटूय. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ओ जेजू क्रिस्त, आमचें जिवीत बदलून आपल्या येण्याक तयारी करूंक आमकां आपयता. जो जेजूचो ताळो आयकता आनी भावार्थान जेजू काळजान घेता तो मनीस सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. भावा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in a prayerful solidarity. कॅथलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. This
भावा भयणीनो, जिव्या जेजूक आमी ह्या वेळार शोवला. जोण एकल्याक आमकां तो कुरपेन भरता, गोठाय आनी धीर दिता. दिसा दिसपट्टे आमच्या जिवितान कोश त्रास येता, चिंतना आमची वयर सकयल जाता. सारकें मार्गदर्शन आमकां ना. खाला आमी पडटा तेन्ना होच जेजू आमकां वयर उबारता. असल्या सोबार बरेपणा खातीर ओगेपणान आमचे थोडे दापून जेजूक आमी दिनवासुया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रितीच्या बापा, आमचे आत्मीक पोसणांक तुवें दिला ते जेवणान आमी दादोशी जाल्यो. जेजूच्या कुडी रोगताचे हे गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जाणवायेक आमी मोल करूंक आनी सोर्गीच्या देण्यांक लोप दिवंक आमकां शिकय. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळीं बसुया. बाबा भयणीनो, आयज मिसाची भेट समोर उमलोल्या फादर मॅक्सन फेर्नांडीस ताका आनी सोह बलिदानान वांटो घेतोल्यांक आमचे दिनवास, तशेंच गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेलें आसा, थंय तुमी कुमसार जावं जाता. कुमसाराचो वेळ हे परी सकाळीं 5:30 ते 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज क्रिस्त येण्याचो दुसरो आयतार. आयच्या दिसा मलयालम भाशेन मीस आसतलें 12:15 सिरो मालंकारा रायट. 3:30 मीस समोरपतात आमच्यो कॉलेजीस. तशेंच 5 वरांचेर नाग वा बार्देस फिरगोस्कारां मीस समोरपतलीं. फाल्यां भाग्यवंत आंकवार मारयेचो निश्कोळम गोर समोव ही दोबाचीक परब. डिसेंबराचे 10 तारखेर कार्डिनल ऑस्वर्ड ग्रेशियस 12:15 इंग्लीश भाशेन हांगासर मीस समोरपतलो. On the 10th of December, Cardinal Oswald Gracious will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. शेवटाच्या आशीर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. तुज्यो खासगी गरजो ह्या वेळार बापाक तूं उबार. आमचे ओतरेक बाबाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदी ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकांताव. आमेन.
Avasa, soy abomda, soy vargota, soy uloita, soy ave, tu caporgotu, soy priti, tu chinavaru, sobres porok deva moja, curpezzo al diu, tu sodor porgona kormaka, dor porgona kormaka. बाबा भयणीनो फाल्यांचे दीस